ग्रीन झोन म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी डिक्लेअर केले. आता ते पयलींच्यान आशिल्ले काळंगा सारकी काळींग व्हायट आनी ग्रीन काळिंगण ते ग्रीन आसा आनी भितर रेड आसा. ही परिस्थिती आतां जाली. आतां उगड जालें काळंगाचे वयले हें कवर गेले आतां रेड उरले भितरली पार्ट. आतां ही अशी परिस्थिती गोंयांत जाल्या. आतां वाडत आसा. आतां 40चे पावले आनीकय वाडटली आनी लोकांक डेंजरस आसा. लोकांनी काळजी घेवची. प्रत्येक कुटुंबान आपली काळजी घेवची. कारण हे सगळे तरेचे वाडूंक शकता. आमी आमची काळजी घेवपाची सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. जावं ते मास्क जे आसा घालून लोकांनी भोंवपाची गरज आसा आनी वयते ते सॅनिटायझर वापरपाची गरज आसा. आनी जे तेजी तारीख पळय 3:30 कितें रेल्वे दिली आनीकय येवपाचें आसा म्हणटा. आनी खरें म्हणल्यार प्रत्येक चेक नाक्याचेर थंय तेन्ना तेंची हे आसा पळय कितें म्हणटा तेका लाळ जी आसा तोंडाची चेक करता ते थंय चेक नाक्याचेर डॉक्टरांनी करून ते प्रत्येक चेक नाक्याचेर थंयच्यान चेक करून भितर ते लोकांक नांव घेवन मेळटलें. आमचो ऑपिनियन लिडर आहा तो ट्राय करता म्हणटा मुख्यमंत्री ताका हें दिना हांव कितें म्हणून तें कितें म्हणून ना. पूण एक दिसाची असेंब्ली आपोवपाक कितें जाता आपण सगळें सेशन घे तूं सांग. आनी हे कोरोनाचे हे विशय दवर आमच्या मुखार. आमचे मुखार हो विशय दवरपाक जाय आनी हो विशयाचेर खोल चर्चा जावपाक जाय. आमी लोकांक जागृत करपाक जाय. आमी निवडून लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव आसा. 40 मतदारसंघांचे लोक जे रावता त्या लोकांक खरें म्हणल्यार आमी लोकांक गायड करपाक जाय.